दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगेच्या भाव भयणीनो, तुमकां एक बरें घडीत तुमच्या जिणेंत आसा गे. थोडे वटेन तुमकां बगलां गे हें म्हजें न्ही जायना, इतलें आशिल्लीं जाता जाता म्हणटाना हें जावना न्ही, आतां येयल्लें तोंडांत येवना न्ही, आतांक म्हज्या मेळ्ळें तोंडाक येवना न्ही म्हणलें एक तुमकां चिंता बगलां गे. आनी थोडे वटेन म्हाका सक्कट जालें आनी कितें जालें तो म्हणटाना सुकोवन गेलें, विजा येतात तो म्हणटाना सुकोवन गेली. पळया तुमी वो जेवलोन पळया जेवलोन आमचो जेवलोन खालें म्हणटा म्हळ्यार तासो आनी निलीम जेवलान आनी आमचे निलीम ती कितल्या निलीम आनी जेवलान केदळतावन तांचें बारी फ्रेंडशीप एक 5-6 वर्सां जावन आनी सक्कट जावन रेडी जालें म्हणटाना तांच्या मदें खालें फूट आयली, संबंद जायना जालो आनी मुखार वचोन काजार जायनातलें म्हळ्यार जावचें तर ना म्हूण ते एका गांवांत आसा, भायल्या गांवांत आसा, वो एका गांवांत आसा, दोगांनी येवचें खोडयाळांत काजार अशें म्हण चिंताना काजार जावंक जायना, जालें म्हूण कळना. सक्कडी जालें काजारा दीस दवरले आनी सक्कडी जाता म्हणटाना दोगांचें जावना. फाटीं घालें 1 वर्स जालें, 2 वर्स जालें, 3 वर्सां जालीं आनी ताची प्राय दोवता आनी जायना म्हूण इतलो कोबार सगळ्यांच्या तोंडांत. पूण इकतपडी कितें जालें मुगत ना. त्या चेरक्यान ताका ईमेल घालें, व्हडली मॅसेज घाली आनी ती मॅसेज वाचताना चेडूं चेंज जालें. देखून देवान एपटी सुपर चार्ज करता, सुपर चार्ज म्हणटा आमी. सुपर चार्ज करचें बायबलांत सुपर चार्ज म्हळ्यार आतां मोबायल आमकां चार्ज नासल्या वेळार पळोवंक जायना, चार्ज नासल्या वेळार तें मोबायल पळयचें जाल्यार तें चार्ज करचें आनी चार्ज केल्या तक्षण मोबायल पळोवंक जाता. थोडें आमकां कांय करूंक जायना, मुखार वचूंक जायना, जाता म्हणल्यार जायनातल्या बरी जाता, तेन्ना आमकां चार्ज करता, देव चार्ज करता, ताका आमी सुपर चार्ज म्हणटा. सुपर चार्ज अशें जायनात म्हणल्यार जालें पळय, एक देव चार्ज करता आमकां. चार्ज म्हणल्यार सक्तीन भरता, जायनातलें जाता बरें खर्चाक एका सक्तीन व्हरता, सक्तीन भरता, त्या सक्तेक आमी सुपर चार्ज म्हणटा. सुपर चार्ज आतां बायबलांत खंय आसा गे पळय सुपर चार्ज खंय पळोवंक मेळटा म्हळ्यार सोम्यान म्हजें जिवीत सुपर चार्ज केलां, तें सक्तीन भरलां. हांव गिदा बरी अंतराळार उबोवंक शकता, अंतराळा बरी. हांव आतां कांय निर्मासोला नासल्या म्हाका आतां देवान सुपर चार्ज केलां. आतां गिदा बरी हांव अंतराळार देंवोंक शकता, उबोवंक शकता, अंतराळार हांव उबोवंक शकता म्हणटा. किर्तन 103:5, साम 103:5, किर्तन 103:5 श्लोक. दाविदान पयलें गोलायाताक पळयतना ताणें चिंतलें म्हणना आय एम टू स्मॉल, हांव बारी ल्हान. दाविदाक पयलें पळय दाविदान गोलायाताक पळयलें तक्षण ताका चिंतलें म्हणना ह्या देंवसारा मुखार, ह्या राक्षसा मुखार हांव टू स्मॉल, हांव बारी ल्हानवीक म्हणून ल्हान सो बगलें म्हणना. मागीर ताका बगलें म्हणना आय एम नॉट स्ट्रॉंग इनफ. ताचे बावळे पळयले, ताच्या मांसां पळयलीं, ताच्या हातांनी बावळे पळयले आनी आय एम नॉट स्ट्रॉंग इनफ, हांव बळवंत न्ही, आय एम नॉट स्ट्रॉंग इनफ म्हणालो म्हणना. मागीर ताका पळयतना उरले पुरो ते येळिल्ले एक्सपिरियन्स आशिल्ले मनीस, गोलायात एक्सपिरियन्स आशिल्लो, ताणें कितलीं झुजां केल्यांत, एक्सपिरियन्स आहा ताका येळिल्लो मनीस तो, झुजांत येळिल्लो. हांव झुजांत येळिल्लो न्ही, म्हाका झुजाचे अणभव ना. दाविदाक बगलें म्हणना म्हाका अणभव ना, आय हॅव नो चान्स ऑफ विनींग, आय हॅव नो चान्स, म्हाका जिखोवंक चान्सच ना म्हणून बगलें म्हणना दाविदाक. दावीद जाणा आपणा लागीं उणेंपण आसा, लिमिटेड म्हूण दावीद जाणा. म्हजें तें लिमिटेड, म्हजे कडेन तें ना, हें ना, एक्सपिरियन्स ना, बळ ना, जाणारी न्ही आनी एक्सपिरियन्स ना म्हणून आनी पुरा ताका लागीं तें पुरान ना ताका जाणा आपणा लागीं उणेंपण आसा म्हूण तो जाणा. पूण तो जाणा देव सांगता म्हाका चिंता करिनाका, डोंट वरी म्हूण देव म्हजो सांगता म्हूण ताचेर तो बतयता. तो एक तो जाणा ताका बळ ना, आपणा बळ ना, पूण
ताच्या तितल्यान आनीक ताजे उतरून आनीक चिंता पिया ताजेर. एका सायडीन हें चिंता आनी एका सायडीन तो चिंता देव म्हाका सांगता हांवें भियोवन जो म्हूण. देव म्हाका सांगता हांवें भियोवन जो, मरे हांवें कित्याक भियोवचें, हांवें कित्याक भियोवचें. डोंट वरी म्हणटा देव, हांव कित्याक वरी करचें, चिंता कित्याक करची. नाका हांव चिंता करिना, हांव डोंट वरी फाटी येता देवाक म्हणटा. हांव तुजें जिवीत सुपरचार्ज करता म्हणटा देव. हांव तुजें जिवीत तुका उणेपणां बगता, तुका जायना बगता, तुका एक्सपिरियन्स ना बगता, बळ ना म्हणून बगता. जो दाविदा चेडो गोलायता लागीं झुजोंक, दाविदा आयको म्हाका, तुका हांव सुपरचार्ज करता म्हणलो तो अंतरतांचो ताळो आयकता ताका. तुका देव आतां सुपरचार्ज करता तुजें जिवीत सुपरचार्ज करता देव म्हणून. हांव तुजे लागीं नातलें बळ स्ट्रेंथ दितां, तुजें नातलें बळ हांव दितां, हांव बळ दितां. तुज्या लागीं येदोळ देखानातली तांक हांव दितां. तुवें थंयली तांक तुवें पळोवनाय, आतां तुवें पळयनातली तांक, देखानातली तांक, एबिलिटी तांक ही तांक तुका दिता. ही एबिलिटी तुका दिता. तुका फुडें ऊंस करचें कृपे देणे हांव दितां, फेवर तुका दिता. हांवें ते फेवर्स, हांवें ती कृपे देणी तुका दिल्यार तूं 10 जाणां मुखार ऊंस भरताय तुका. थोडे फावटी आमकांय टायम येता, वेळ घडी येता मोगाच्या न्हू, अशें तूं बगता आतां म्हजे लागीं कांयच जायना, म्हजे लागीं जावंकूच जायना, म्हाका काम मेळोंकच मेळना. इतले फावटी 2 फावटी दुबाय गेलो, विजा काडून गेलो, ते रावलो, फाटी आयलो, कामच मेळना. ना म्हाका जावंकूच ना. हांवें करचें केलां, कितलें सांगता तितलें केलां, हांवें कितलें साधन करूंक जाता तितलें साधन केलां, म्हजें सोपान जारी जावना. हांव कितलें साधन करीजे तितलें साधन करून वावून साधन केलां, सोपान जारी जावना. आतां बावटांत घट्ट रावलो. आतां बावटांत घट्ट रावल्यार संबंद बरो सांबाळल्यार, देवा लागीं संबंद बरो सांबाळल्यार, देवा लागीं संबंद बरो आसा जाल्यार तुजें चॅलेंज तुका स्ट्रॉंग रावन जिखूंक जाता. पूण म्हाका थोडे फावटी म्हाका बावटांत घट्ट रावन जालां, बावटांत घट्ट रावलां, हांव हें तें सोपान आनी प्रजारी जावना. संबंद बरो सांबाळ्ळा हांवें संबंद बरो जाला, काजार जाय जालें आतां जावना. आमी एक जाय जालें, एक जावना. बायलो स्वताच्या घरा रावलां, आमी कशें गी संबंद हांवें सांबाळ्ळा, बावट सांबाळ्ळा, घट्ट केला. पूण म्हाका तालेंतां देणी इल्लीशीं चड आसलीं जाल्यार इतलें चॅलेंज कश्टांचें जातें ना. चॅलेंज बारी स्ट्रॉंग आसा म्हाका, पूण चॅलेंज स्ट्रॉंग आसा. बावट सांबाळ्ळा, संबंद दवरला, तरी की मुखार कितें जाता गी कळना. म्हाका इल्लीं बरी चड टॅलंटां आसलीं, उलोवची देणी, सिंगर जाल्लो जाल्यार म्हजें बायल जावंक ना. बिजनस करचें आनी व्हडल्यान टॅलंट आसलें जाल्यार बायल येते ना म्हजें. या म्हजे कडेन बरो टॅलंट जाल्यार म्हजो न्हवरो म्हाका सोडचो ना, पयशे गळोवन म्हाका धाडचालो, खंय करशितो ना. म्हाका चड स्टॅमिना आसलें जाल्यार, चड बळ आसलें जाल्यार, चड देणी फेवर म्हाका मेळ्ळे जाल्यार, मोर एंड मोर फेवर्स म्हाका मेळ्ळे जाल्यार, चड देणी मेळ्ळी जाल्यार, म्हजे थंय मोर क्रिएटिविटी आसली तर जाल्यार तेन्ना म्हजें सपनां जारी जातीं कोणना. म्हजी सगळें चिंतल्यार बरी, म्हजो न्हवरोय म्हजो मोग करतो, म्हजी शेजारीय मोग करती, सगळीं भुरगीं बाळां मोग करती, हांव बरी आसता जालीं. म्हजी टॅलंटां चड आसा जाल्यार, म्हजें काम करचें स्टॅमिना, सकाळीं सांजे मुसार काम करता आनी इल्लें काम करूं, स्टॅमिना चड आलें जाल्यार, देवान म्हाका चड देणी, मोर फेवर्स दिल्ले जाल्यार, मोर क्रिएटिविटी, अशें तशें सालाड, केक आनी प्रकारचें देणें दिल्लें जाल्यार हांव म्हाका सगळीं मोग करतालें, म्हजो सगळें लायक करतालीं. तेन्ना म्हजें सोपान हांवें चिंतलें, सोपान जारी जातें. न्हवऱ्यान मोग करचें, भुरग्यान मोग करचें, शेतंबरान म्हजो मोग करचें, आमकां व्हडल्यान घर जाय, सगळें जाय म्हण चिंतलें. म्हजें सोपान जारी जातें. आतां सोपान जारी जावना. कित्याक सोपान जारी जावना? म्हजे कडेन चड टॅलंट नात, चड स्टॅमिना नात, आनी चड फेवर्स, चड क्रिएटिविटी, क्रियात्मक तरान करचें म्हजे कडेन ना, देखून हांव चलवलें म्हणून. तेन्ना म्हजें सोपान जारी जाता. केन्ना तुका डिसएडवांटेजांत आसा म्हूण बगता, हांव डिसएडवांटेजांत आसा. आनी म्हजे ऑपोजिशन, म्हजे विरोधी बळवंतात, काम करच्या जाग्यार बळवंतात. पळया केदार म्हाका डिसएडवांटेज म्हणून बगता पळया. हिलारी एक जस्ट टेलर ताणें म्हणून म्हाका चड टॅलंट आसलें जाल्यार हांव पायलट जातालो, हांव इंजिनियर जातालो. तो हिलारीन म्हणून हिलारी डिसएडवांटेज आसा. हिलारी ताच्या लागीं उरती देणी काल म्हाका दिला, तितली क्रिएटिविटी दिसना. पूण मोगाच्यान तो एक टेलर, हडल्यांत टेलर हांव डिसएडवांटेज म्हूण कांय बगोना ताका.
टेलरिंगाचें काम करून ताणें त्या हळ्ळेच्या पेंटेन, हळ्ळेची ल्हानशी पेंट, तातूंत त्या पेंटेन व्हडलें बिल्डींग बांदलां. आतां हांव कोणाच्या त्या टेलराच्यान खाली वस्तू शिंवोन वयर बँका भाड्याक दिला, तसोच पुरो सगळो वयलो फ्लोर बँकाक दिला. बँका तितलो ते मुख्य बँक तें. आनी सकयल आंगड्यो एक हॉटेलां, एक आंगडा, मागीर 2 शॉपां हाडचीं वस्तुराचीं, आनी व्हड हे टेलर. लोक ते वस्तूर कणयता बाजू आनी शिंवोंक इशिली गांवची बरें ते येता, हळ्ळे घेतात, तितलें बरें शिंवोन दिता, तितलें बरें जोक काडना. आनी परत इलारी टेलर. हांव डिजएडवांटेज म्हाका शिकप ना तें ना आमी चिंतलें घेतालें. ताकाय बरें तेगे शिकलें, PUC शिकलें, चेडूं मेळना खातर भुरग्यांक कॉलेज येतात. थोडे फावटी आमकां बघता म्हजे विरोधी बळवंत आसात, तांचो लॉयर स्ट्रॉंग, आमचो जागो चलता कोणना. 3 फावटी सर्वे करून जालो, 3 फावटी मेजून जालो, सर्वे केलो, आमचो जागो आमच्या नांवार तांचे म्हणटात पयशे दिवना, तांचो लॉयर जिखता कोणना. विरोधी बळवंता पयशे कावयता आनी बरा म्हणून. पूण आमचो लॉयर सड्ड उलोवना जाल्यार देवान रिचार्ज केलां, सुपर चार्ज केलें. त्या लॉयरा ताणें काल हे उतार सांगलें, तें जजमेंट पास जालें आनी हायकोर्टान तें विन जालें. म्हाका एंडेवरन्स वचूंक रावंची थांक ना म्हणटा आमी. थोडे फावटी विरोध बळवंता म्हणटा. थोडे फावटी म्हाका एंडेवरन्स इतले कश्ट ह्या कोर्टी केस कोणें नासचें हांव सोंड सोडटां. ह्या खाजार जिनियंत कितलें ताचें आयकोचें हांव सोंड सोडटां. ह्या बिजनसान कितलें वत धाडचें हांव सोंड सोडटां. सोसून पुरो जालें म्हाका जायना आनी म्हाका एंडेवरन्स जायना. तेन्ना देव तुका सुपर चार्ज करता. तूं तुजी चलवणेची चिंता पळय, तूं ओवरकम करताय. शेजारी तुका शेजारी लागीं कितले ते दोशी दिवन दी, तूं तुज्या समाधानान जिवंक देव तुका सुपर चार्ज करतात. शेजाऱ्यांचे किरी तुका ओवरकम करूंक जाता. नवी थांक, नवें बळ तुका दिता. तुजें उणेंपण चिंतूंक तूं वचनाय. देखून तुका ओवरकम करूंक देव तुका रेडी तयार करता. कसलें कश्ट आयले तुका ते ओवरकम कर. म्हळ्यार ते थोडवून ओवरकम करूंक ओवरकम म्हणटा आमी. टू ओवरकम म्हळ्यार जिखोवंक देव तुका आदार आनी कृपा दिता, तुका रेडी तयार करता. देवान हेपटे सुपर चार्ज करून तयार केल्यार शेजारी कितलें तुका दोसून दी, तुजें ऑपोजिशन विरोधी कितलें बळवंत जावन दी, तूं जिखताय. तुका कितलें डिजएडवांटेज, तुका एडवांटेज तुज्या बरें म्हूण बगत तूं चलवताय, बगतानूय तूं जिखतायत. कित्याक म्हळ्यार देव तुका हें पुरा जिखोवंक, ओवरकम करूंक, जिखोवंक तुका तयार करता, रेडी करता. देखून किर्तन 118 हांवें हर एक दीस हें कांतार म्हणटा. हर एक दिसी किर्तन 118 118 वर्स 24. दिसो हायसो सोम्यान केलो, संतोष उल्हास तर आमी पावया. दिसो हायसो सोम्यान केलो. हे हर एक दीस म्हणटा हांव, हर एक दीस सोडनासतना म्हणटा. मागीर जेरमाया 29:11 हांवें केदाळे जेरमाया 29:11 तुका हांवें प्लॅनां केल्या, हांवें तुका बरी मांडावळ केल्या, तुका हांवें कठीण थांक दिल्या, नवी थांक नवें बळ दिलां. तूं चलताय आनी चलताय, पूण तुका थकानाय चलताय, दोंवताय गरुडाचें बळ तुका दिलां. दोंवताय तूं तुका थकानाय. तूं चलताय नित्रान जावन पडनाय. चल्ल्या तितल्यान तुका बरें जाता म्हणटा. देखून इसायाच्या प्रवाच्या ग्रंथांत 40 अध्याय 40:31 तुका हांवें नवें बळ आनी तुका नवी गटाय हांवें दिल्या. तुका बळ आनी गटाय दिल्या, तुवें तुज्या स्वपान जारी करूंक म्हणटा. देवाचें उतार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक देवाचें उतार म्हणटा मोगाच्यानो मुनयांच्या ग्रंथांत अध्याय 16:13 16:13 सांगता, तुज्यान काम करूंक आनी तुजें बरेंपण करूंक तुका हांवें प्लॅन केला. देखून तूं म्हाका तुजीं प्लॅनान तुका सक्सेसफूल जाताय, यशस्वी जाताय तुजें काम. कित्याक म्हजें प्लॅन तुका आसा, तूं बरें काम कर, म्हजें एक प्लॅन आहा तुका तें यशस्वी जाता म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. मुनयांच्या ग्रंथांत 16:13. मोगाच्यानो गोलायाथाक पळोवन दावीद मुखार दवरत तूं. वय गोपीन त्या 5 फातर इंतले ते न्हंयचे आसले, बरें नाजूक स्मूथ असले फातर इंतले ताणें.
आनी बरें 5 फातर बळसान घाले आनी गोपीन खाणयली. गोपीन म्हळ्यार तें खाबें अशें तें गोपीन खाणयली ताणें. आनी तो मुखार दावीद गोलायाचा पळयलो, तो मुखार दवरलो, भियान फाटीन धांवना तो मुखार दवरलो. समेलाच्या ग्रंथान पयलो बूक समेलाचो 17 अध्याय 17 48 फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 17 वर्स 18. दावीद मुखार दवरलो, गोपीन खणोन मुखार दवरलो. दावीद टिनेजर, तो एक गवळी, ताका मिलिटरी ट्रेनिंग नासलें, मिलिटरी तरबेती नासली, मिलिटरीची तरबेती नासली ताका, झुजाची तरबेती नासली, झुजाचो अनुभव घेनासलो, एक्सपिरियन्स नासलें ताका. आनी झुजाक जाय जाली तलवार काय घेना, हे गोपीन काडून सुण्याक दवडोवनची गोपीन काडून, सुकण्यांक दवडोवनची गोपीन काडून, अशें रब्बाराचे ते स्लिंग काडून आनी एक 5 फातर दिशाचे 5 फातर काडून हो मुखार येता. ताचे कडेन झुजाची हात्यारां नासली, तलवार नासली, आनी ताचे लागीं बाले नासले, व्हडले व्हडले बाले नासले, अशें दुस्मानाक तोपूंक बाले नासले, तलवार नासली, घोडो नासलो. जाल्यार ताचे लागीं आसलें ताची गोपीन आनी 5 फातर मात. गोलियात ताच्या की दोडतो सायज, दाविदाच्याक डबल सायज, दोडती सायज, ट्वायस हिज सायज, ट्वायस हाच्याक दोडती ताची सायज, ताचे जीव एक्स्ट्रीमली पावरफूल, कठीण सत्यवंत, एक्स्ट्रीमली पावरफूल. गोलियात पावरफूल, एक्स्ट्रीमली पावरफूल. ताका कठीण तरबेती, मिलिटरी ट्रेनिंग कितल्या वर्सां तो झुजला, तो झुजारी व्हडलो सैनाधिपती, ताका अणभव आसलो, व्हड महासैनीक तो. संपूर्ण युद्ध खावाच्या फुल्ल सेट ऑफ आर्मर ताचे आसलें. हातान तुजे तलवार व्हडली, केदोडली तलवार करून ताची, आनी केदोडले आर्मर तुमी वाचा 17 अध्याय पुरो आसा, फर्स्ट सॅम्युएल 17 वाचा. संपूर्ण ताचे कडेन कितें एका सोजेराडासाचें पुरो आसलें. पूण तूं चिंतूंक पुरो दावीद ताणें ताका पळोवन देवंक चिंतलें म्हूण, सुकारी मारूंक, लिपोवन रावंक ताणें पळयलें व्हडना म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. ओल्या गोलायता पळयतना ओली तलवार, ओले बालो आनी पळोवन, ओल्या घोड्याचेर तायलो पळोवन, ताचें सैन पळोवन दाविदान सुकोवन पळोवन देवंक चिंतलें व्हडना, सुकारी मारली कोणना म्हणून आमी चिंतूंक पुरो. केन्ना तूं कितें जावन आसाय म्हूण कळीत आसल्यार तुका कोण इक्वीप करता, सायत दिवतालो कोण, तो तुका सकत दितलो कोण. देव तुका तुजे फॉर आसा, देव तुज्या लागींच आसा. दुस्मान तुज्या लागीं आसता पळय, दावीद हो तितलो पळयता, देव ताच्या लागीं था. दावीद हो तितलो पळयता, हो ती मुखार आसा. दाविदा परस देव ताच्या लागीं आसा. देखून म्हाका हे इक्वीप करतलो, सायत आनी मायेत दितलो, म्हाका सकत दितलो कोण. हांव कितें जावन आसा, हांव वस्कत जावन आसा. म्हाका सायत आनी मायेत दितलो कोण, म्हाका एम्पावर दितलो कोण, तो देव, तो सोमी. देव तुका फॉर आसा, म्हज्या एगेन्स्ट न्ही, तो म्हज्या फॉर आसा. तो लागींच आसा, दुस्माना परस तो म्हज्या लागीं आसा. दुस्मान तिका पळयता, गोलाय तिका पळयता, देव लागीं था ताच्या. हें तो चिंता आनी देखून तो दवलो. म्हज्या सांगात कोण आसा, कोण म्हाका बालो, म्हाका जाय जाल्ल्या रक्षणां खावाच्या दिता, म्हाका इक्वीप करता, मायेत दिता, सायत दिता, झुजोंक सायत जाय जाल्ली सायत, जाय जाल्लो फावर कोण दिता, हें तो बरो जाणा, दावीद जाणा. तूं तुज्या छाल्यान येता सुकारी मारिनाय, लिपानाय. जर तर तूं कोण म्हणचे हांवें म्हाका कांय बळना म्हूण चिंताय. दुसरें म्हाका इक्वीप करतलो कोण, म्हाका काम करूंक दितलो, सकत दितलो कोण, म्हाका पावर दितलो कोण म्हूण तूं जाणा आसल्यार तुज्या ऑफिसांत तूं सुकारी मारिनाय, तूं लिपोन रावनाय. तुका सकडी करूंक दिता तो देव तुज्या लागीं आसा, तुज्या दुस्माना परस. देवान तुका कितें दिलां म्हूण जाणाय गी, देवान तुका कितें दिलां म्हूण जाणा गी. तुका आतां कितें जाणा तें देव तुका दिलां म्हूण तूं जाणा गी. तुका आतां कितें जाय तें देवान तुका आतां दिलां. ताणें तुजें तें कितें एक सकत घाल्या. देखून तुका ताणें एक वर्ती सकत तुजें थंय घाल्या. देखून पळया तुजें तें एक वर्ती सकत. विलपीक पळया, विलपियाबाक पळया, विलपियाब तो सिंगर, व्हडलो सिंगर. ताका तो म्हणटा म्हजें तें देवान दिली सकत ये म्हणून. तुमी हायवे डिसोजा पळय, हायवे बाय आमची, तिका लता मंगेशकर, मंगळुरीन लता मंगेशकर म्हणटात. तिचो ताळो लता मंगेशकर बरी आसा, खोडयाळची ती हायवे डिसोजा. ती म्हणटा हें देवाचें सकत पाद म्हजें न्ही, देवान दिल्लें म्हूण.
खोलो ताळो तिसो सिंग करता. देखून दिसमान दुस्मान दीस रात वावरता तुका समजोवंक तुजे लागीं तें पावना. हें झुजोवंक तुका पावना. तुजें घर चलोवंक तुका पावना. तुज्या भुरग्यांक शिकोवंक तुका पावना. तुका 10 जाणां मुखार गुरकार जावंक, त्या वाड्याचो प्रतिनिधी जावंक, गुरकार जावंक तुजें रातचें शिकाप तुजें देणें पावना. तुजें टॅलंट पावना म्हणून दीस रात देंवचार वावरता. हें चिंताप तुज्या मदें तुका पावना म्हणलें चिंताप. यू आर नॉट इनफ. यू आर नॉट इनफ. तुका कन्विन्स करता यू आर नॉट इनफ म्हणून. तुका बघता तें म्हाका पावना, हें म्हाका पावना, म्हाका वायस प्रेसिडेंट तें म्हाका पावना, म्हजी बुदोवंक कांय पावना, म्हजें टॅलंटां पावनात. देवान अशी आशिर्वादीत तुका, असो आशिर्वादीत केला तुका, तें मोर दॅन इनफ. देवान दिल्लीं टॅलंटां तूं कांय दुसरो तूं कोण म्हूण पळय. देवान दिल्लीं टॅलंटां, देवान दिल्लीं बेसांवां, देवान दिल्लें तुका तें गिफ्ट, तेचें फेवर जस्ट चिंतून पळय. ताणें दिल्लें सकत तुका जायना तितलें म्हूण बघता पळय, तातूंत तो वर्तो जाताय. जरमाया 20:11 आमी नियाळ केलो. तुज्या हिता खातीर हांवें तुज्या हिता खातीर तुका बरीं बरीं प्लॅनां केल्यात. हांवें बरें प्लॅन तुका राखना. तुज्या बऱ्या खातीर हांवें प्लॅन केला, म्हज्या खातीर बऱ्या खातीर न्ही, तुज्या बऱ्या खातीर. देखून तुवें तें जायजें म्हणून. इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत 40:30 फातयेल्लीं 9वें बोळ मेळटलें. फातयेल्ल्यांक तूं फातयेताय तो तुका 9वें बोळ, गरुडाचें बोळ. गरुडा पळय येवदो व्हडलो सांगटारा बरी एक मसली आसा, ताच्याक वडकय ती दर्यांत तावन वचून ताच्या पांयांनी धरून वयर वचता. लोक सगळो वयर पळयता. वॉट्सॅपार पळयात तुमी. फातयेल्ल्यांक 9वें बोळ देव दिता म्हणटा. आनी तीं धांवतेलीं पूण तीं थकची ना. थकची म्हळ्यार वियेरी म्हळ्यार खंय तांकां ना. तीं चलतेलीं पूण फेंटींग जावचीं नात. ते वॉक एंड वॉक तीं चलतेलीं पूण तीं फेंट जावचें नात. दे वील नॉट फेंट. खोलीं उतरां हाचे गोरती बुजोवंक जायी. जेरमाया 29:11 आनी आयसाया 40:31 हें हांव सद्दां सकाळीं म्हणटा. त्या वेळार म्हाका इल्लेशें धैर्य बोळ आनी प्रयत्न आयचें काम करूं. मोगेच्यान खालसोनी परच्या वांजेलांत सोम्याचीं उतरां पळया म्हाका मस्त लायक जालीं. माथेवचो वांजेल मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 and 24. माथेवचो वांजेल 8वा अध्याय 20:3 आनी 20:4 श्लोक. सडनली वारें तुफान उठलें. जेजू आनी शीच बठी रात दर्यांत. जेजू न्हिदला म्हळ्यार कितली पुरासां जाल्या ताका. जेजू इल्लोसो विशय येता न्हिदलो. आनी सडनली एकस्परा वारें तुफान उठलें. एकतो दर्यो उसांबळ जालो. ल्हारां वयर गेलीं. बोट हालोवन थंयचे पूण जेजू न्हिदेला. वो अणभोग शिसांचेर भारी प्रभाव घालो. भारी प्रभाव घालता. वो वांजेल हें तुफान हें घडीत ही स्टोरी ही जाल्लें घडीत हें त्या शिसांचेर असलें प्रभाव घालता तें नाका. देखून ते एक जण इवांजेलिस्टांनी तेगांच्या वांजेलांत आसा. माथेवांचें आसा, मार्कांत आसा, लुकांत आसा. देखून तेगांनी इवांजेलिस्टांनी ताका इम्पॉर्ट दिला. थोडे मार्काक मुख्यम दिसलें लुकान घालूं ना, लुकान बरें दिसलें मार्कान घालूं ना, तशें आसा. पूण हें तेगांनी घालूं जाल्यार शिसांचेर कितलो प्रभाव सगळ्यांक कितें मुख्य म्हणून बगलें. शिसांच्या पुत्रांनी कळटा हे मुख्य घडीत प्रभाव घाल्ले म्हूण तांचे खातीर हल्लो तांच्या जिवान एक हालयला म्हणून तांच्या उतरांनी कळटा. वो कोण जावं पुरो निमाणें ह्या घडीताच्या निमाणें उतरां एंड जाता. त्या गॉस्पल वासाप कालचें वासाप एंड जाता. वो कोण जावं पुरो. दर्यो आनी वारें वादळ समेत ताका काल जाता आनी ताणें सांगलें ब्रेक जाता. दर्यो वादळ प्रशांत जाता ताच्या उतरां. ही काणी पयस पुस्तकांत आनी वैयक्तीक पयस सभेक सरी केल्या. ही काणी ती बोट म्हळ्यार ती कश्टांक सापडली. बोट म्हळ्यार पयस सभेचेर येवचे कश्ट. आनी म्हज्या वैयक्तीक आत्म्याक सरी केलां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिणेक कश्ट येतात. थोडे कश्ट येतना हांव कांय फातकान पडोवन म्हजो आत्मा वगडे सांगोन ना. क्रिस्तांवांनी कश्टां नासता वेळार वाचत जाय जाल्यार पयस सभेंत आसा जाय म्हूण सांत भोव सांगतात. क्रिस्तांवांनी कश्ट नश्ट आतां मणिपुरांत आनी पळय कश्ट नश्ट आयल्यात. हे कश्ट नश्ट आयल्या वेळार क्रिस्तांवांनी वाचोवन उराजे जाल्यार पयस सभेंत आसा जाय. पयस सभा सोडून वचूं नजो म्हूण सांत भोव सांगतात. तशेंच हर एक व्यक्ती आमी पयस सभेचो सांदो आमकां कश्ट वरां समस्या दोगदोनी आसतात ना म्हणूंक ना येतात. ती बोगतांव पोंत पर्यंत आमकां उरोवंक
जेजू आमी पयस बेत आसाचे, जेजू लागीं आमी घट्ट कनेक्ट जावन आसाचे म्हूण. जेजू न्हिदोन आसलो आनी पवित्र सभेच्या चरित्रांत आमी पळयता कश्टा वेळी, दगदोनी वेळी जेजू न्हिदोन आसलो. खंय आसाय जेजू? मणिपुराचो लोक म्हणटा कोणा जेजू तूं खंय आसाय म्हणून. उक्रेनाचो लोक म्हणटा कोणा जेजू तूं खंय आसाय. हे कश्ट, हे वळवळे, हे दगदनी, हे सफरींग आमकां आसतना तूं खंय आसाय जेजू. जेजू देव न्हिदेर आसा, न्हिदला म्हणल्यार बरी आमकां दिसता. जेजू न्हिदल्या बरी आमकां भगता. जायत्यांक जिणेंत बोगलांत जेजू न्हिदला. आमच्या घरांत इतले कश्ट येतात, जेजू न्हिदला काय? म्हज्या ऑफिसांत अगल्यान म्हणल्यार म्हाका कश्ट येतात. हांव निरापराधी, हांव म्हजें काम बऱ्या तरान करतां आनी म्हाका सकडी म्हणून काडून पळयतात कामांतले. जेजू काय न्हिदला गे, पळयना गे तांकां. कांय काम करनातले आतां वयर वयर येतात, सिनियर जातात, सिनियर जातात आनी ते मॅनेजर जातात आनी आमी बरीं काम करचें हांगा वळवळटा. जेजू काय न्हिदेर पडला गे, न्हिदेर पडला गे म्हणल्यार बरें वता. कश्टा वेळी कितें करी जाय शिकतात ह्या काणयेद्वारे, ह्या गणिताद्वारे. हें घडलें शिसांच्या जिणेंत भारी प्रभाव घालो. ते शिकले. कश्टा नश्टा वेळी कितें करी जाय म्हणलें लिसांव ते शिकले. तांणी शिकले काय म्हणल्यार मागा जाय, देदेस्पर जायना. देदेस्पर जावंक ताळणी आयल्यार आमी कश्ट नश्ट आयल्या वेळार दिंबेर पडोवन जेजू कुटयचे, जेजू कापयचे, जेजू कुलो मारीचे. देदेस्पर जायना हे. देदेस्पर जावन ताळण्या वयर ताळण्यान देदेस्पर करतात ताळणी. त्या ताळणेक बली जावन नजो म्हणलें लिसांव. हें गणित आमकां शिकयता. आमी जेजूक उठय जाय. जग हांवें त्या म्हणचे खाली सारले मिसावळार आयिल्ल्या लोकांक विचारलें. आतां तांणी लोक जेजू न्हिदलो मात इतली पुरासाम जाल्ली. जेजू हे शीस थंय हांगा बसून जमताले कोण ना. तांणी इल्लीशी न्हीद काडल्या. जेजू सगळो दीस लोकांक मेळोवन, लोकां कडेन उलोवन, देवाच्या राजाची सुवार्ता दिवन ताका पुरो जाला. दोनी रिल्लो न्हिदला आनी ताका उलोवन आटे आलेजे की ताका. जेजू आमच्या सांगात आसा कांय जायना म्हणली पातयो गेरोवचे नाका गे पातयो न्हू. ताणें उठयलें सोमांगी उठय जालें उठोवन जालें. तुमी कितें म्हणटात? उठय जें आसलें उठोवन जालें. तूं कितें म्हणटाय? उठय जें आसलें उठोवन जालें. उठयजे, जेजूक उठयजे. कस नश्ट आयल्या वेळार, कस नश्ट जाल्ल्या वेळार, आंकांत आयिल्ल्या वेळार जेजूक आमी उठयजे. सोमया आमी नासमच्या रिस्केर आसा, उठ सोमया म्हूण सांगून जेजूक उठयजे. ताणें दर्यो प्रशांत केलो. लारां उसांबळ लारां प्रशांत केलीं. ताच्या बेविश्वासाक, तांच्या बियाक जेजून इल्लें गुजी केलें तांकां. बेविश्वास खंय हांव तुमचो बावडत? कित्याक भियेल्यात? हांव ना गे. खंय जेजू आसा थंय भियोव नजो. शिसांनी कितें करी जाय आसलें? न्हिदोंक सोडी जाय आसलें गे. या जेजूचेर पातयो न्हिदोवन, जेजू आसा कांय जायना, जेजू न्हिदोवन दी, आमकां कांय जायना पातयो घेत रावचें आसलें गे. ही काणी कळयता देवाच्या काकुळटीची आमकां गरज आसा. देवाच्या काकुळटीची, आमच्या बियाची ताळणी आमकां दोस्ताना भियोंक ताळणी येताना. भियोंक ताळणी, ओ म्हजे समस्या गी, ओ म्हजें काम येता, ओ म्हजें भुरगीं शिकनात, ओ म्हजें भुरगीं आयकनात, म्हज्या भुरग्यांक सैरीक मेळना, ओ म्हजो जागो भितर घालतात, ओ म्हजो जागो जाता गे. अशें प्रमाणे भियोंक ताळणी येता, भियोंक टेम्पटेशन टू गेट फियर. देखून तें भियोंक ताळणी आयल्या वेळार देवाच्या काकुळटीचेर आमी दिश्ट घालीजे. ही काणी कळयता देवाची काकुळट चड वर्ती म्हणून. हें देव जाणा. शिसांद्वारे आमकां लिसांव शिकयता जेजू. शिसांद्वारे आमकां लिसांव शिकयता. आमी जिणेंत भियान भरतना देवाक आमी उलो मारीजे. सोम्याक उलो मारी, सोम्या बचाव कर. आमी मरच्या रिस्केर आसांव, आमी नासतांच्या रिस्केर आसांव. सोम्या आमकां बुडोवंक सोडिनाका. दाविदान देवाचे दिश्ट केल्ल्या वरी वय तो गोल्यात म्हणालो, तुका म्हाका मुखार आयलाय रे आनी गोपीन काडून तूं आयलाय रे. तुका खातर कुडके करन त्या रानमण जातीच्याक, त्या पेट्यांक सुण्यांक हांव कांगलतां म्हणालो. म्हज्या थांग पळय रे, कसो आयलां पळय रे झुजोवंक म्हणटा. तेन्ना दावीद म्हणटा, हें झुजू म्हजें न्ही, हें देवाचें. हें झुजू देवाचें. देव झुजता, हांव झुजाना, देवाचें म्हणटा. तो भियाक आस्पादा दिना, तो अवकाश दिना भियाक. तो कंगाल जायना, तो तरतरोन वचना. तो देवाचेर बार घालता. तशेंच सोमी जेजू बापाचेर बार घालता. शिसांक सांगता कश्ट आयल्या वेळार दिश्ट बापाचेर घाला, भियान बरो नाका तुम. ताच्या तिशीन परतय टर्न जायचे. जेजू थंय गुवाजे आमी. इशीन संवसाराचें गुवोवन संवसारा पळोवनशे आमी जेजू थंय गुवाजे.
जेजूच्या खुर्साचे दिसताचे कष्टांचे राहिल्या वेळार तुझे दिसताव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता तक्षण मेळटा म्हूण ताचे दीस कळे आमच्या पुर्वजांनी म्हणली कांतारां. ताच्या आतिशीन परतात टर्न टू जिजस. आमी बचाव जायचे म्हण देताची आशा. तूं कुटुंबाचे समस्या आसात, कुटुंबांत कितले समस्या आसात, भावांचे भयणींचे आस्ती खातीर कुटुंबांत शेत समस्या आसात, फायनान्शियल क्रायसीस आसात, फायनान्शियल प्रॉब्लेमांत, फायनान्स पावनात, मस्त कामां जावंकात, घर अर्द्या रावलां, पयशे नात, कामाच्या जाग्यार तुका समस्या आसात, वय थोडे फावटी मागीर तुका पर्सनल क्रायसीस तुज्या भितरच तुका खाली समाधान ना त्या जाल्यार आमी म्हणचे लॉर्ड सेवर्स तांणी शिसांनी म्हणे जेजू कुठे लॉर्ड सेवर्स वी आर पेरिशींग आमी मरता सर्वनाशा जाता सोमी आमकां राख आमी मरच्या रिस्केर वता हें जायचें आमचें मागणें. ही उतरां तूं आमकां आमच्या तोंडांतल्यान येयचें मोगाच्यान ही उतरां तो खंडी जावन आमच्या कश्टांत आमकां भायर घालूंक आमकां कृपा दिता. आमचे पसोत तो आमकां सांडिना आमकां तो पळयता आनी आमकां नाश जावच्या रिस्केर भायर येता. सोम्या सेवर्स सोम्या आमकां राख ह्या घडींत ह्या मनशांत ह्या परिस्थितींत म्हाका राख म्हणचे ही म्हाका नाश जावच्या रिस्केर वता पूण तूं म्हाका सांडिना दीस तुजेर घालता आमनाचे. प्रेज द लॉर्ड. दिव्यवाणी